नहीं आता। We are not going to go back. Never. Okay. Till the land, 6 lakhs 33 lakhs square meters is reverted back to the comunidad. So, this is what I want to tell you. Please do not be afraid if you received a defamation letter. Many people in Mundo and Porvado have been called and told not to attend the meeting. But we are blessed by God to have such a big crowd with us. We have our ex-MLA, Mr. Kiran Kanolkar with us, who is supporting us, Mr. Shiva, the Sarpanch, Geeta, ex-Sarpanch, yes, Venkatesh. And of course we have the thank you to the media, the digital media, and thank you to all the people who have attended here for this meeting. With this, I hand over to Robert to say a few words. Thank you. हांगासर जमिल्ल्या म्हज्या भाव भयणांनो, मिडिया, आमचो आदलो आमदार आनी भाव भयणांनो, ही आमी सरप्रायज मिटींग घेतलेली आसा की आमकां कोमुनिदादीन लव लेटर धाडला. आमी हांव तर म्हाज्या बाबतींत उलयता, आमी हाचेर कोमुनिदादीचेर विरोध कांय करिना. आमी विरोध केल्लो एनवायरमेंट डिजास्टराचेर वो आनी आमचे दोंगर भाव आसा तांकां तुमी काडचे न्हू म्हणून अशें म्हणून आमचो विरोध आसलो. आतां तेंच्यांनी म्हाका लव लेटर म्हणजे कितें डिफमेशन लेटर धाडलें आसा थ्रू एडवोकेट बेनेडिक्ट नाझारेता कडल्यान की 1 करोड नाजाल्यार पब्लीक अपॉलॉजी घेवची म्हणून सांगणें म्हणजे अशें आसा. हांव फेसबुकारूय ना म्हणून हांव वॉट्सॅपारूय हांवें कांय करूंक ना आनी हांवें फक्त म्हाजो विरोध केला. एक गांवांत हांव जल्माक येयला, हांव 70 वर्सां जालीं एक गांवांत रावता. हेतून गांवकार सुद्दां एकटो आसचो ना. जल्माक येयला, 70 वर्सां एक गांवांत रावला आनी म्हाका गांवाची अपेक्षा आसा आनी हांव गांव प्रोटेक्ट करपाक की एनवायरमेंट डिजास्टर जातलो. आनी ते हांवें 2-3 ओकेजन लायक आमच्या धनगरवाड्यार मिटींग घेतली, थंय सांगला, ग्रामसभेक सांगलेलें आसा आमच्या गांवाचेर दुर्दशा कशी जातली आनी हेजेर विरोध केला म्हणून म्हाका लव लेटर कोमुनिदादी मॅनेजींग कमिटीन धाडलेली आसा. म्हणून भाव भयणांनो, तुमी हितून हेंच्यांनी लव लेटर मॅनेजींग कमिटीन धाडला तेजेर आमकां आनीक घट केल्यात. कित्याक जे कोण 80 वर्साचो एक मार्टिन्स म्हणून दामेडेचो तो बाबडो कित्यानूच ना, तेकाय सुद्दां गेल्या. खानापूरचे लोक कोण हांगासर येवंक ना, तेंकाय लव लेटर केल्ली आसा. पूण हे आतां कितें चल्लेलें आसा की आमकां डिस्टर्ब करपाचें. आयकता ते प्रमाणे कालच्या काल लोक भोंवताले ही मिटींग तुमी वचनाकात म्हणून. बाबा युनिवर्सिटीचेर आमी कोतरो न्हू, युनिवर्सिटी जाय, एड्युकेशन आमकां जाय, पूण इतली जागा ताका न्हू आनी 250 रुपया रेट ताका न्हू. आमच्या गांवचे 700 एप्लिकेशनां आसात की आमच्या गांवच्या भुरग्यांक जमा एक जागा घर बांदपाक. आमकां रावपाकूच जर जायना, युनिवर्सिटी आमी कशें येतले. म्हाका स्वताचे हे आसा, एक्सपिरियन्स आसा की म्हाजो जावय जो कोरगांवचो तेका तो रावलो मायेवाडी आनी आयज तो गोंय येता जाल्यार तो मायग्रंट जाला. आतां आमकां जमीन कशी आसा, एक 15-20 हजार रुपया जमीन आमच्या भुरग्यां कडेन घेवपाक जायना. आमी दोडा मार्गार 5000 घेतले आनी गोंय आमी मायग्रंट म्हणून आमचे कॉलेजीक येतले. ही आमची परिस्थिती जातली. ह्या कारणाक लागून आमच्या भुरग्यांक पयलें रावपाक घर जमीन दिवची. पूण तुमी काडले आनी आमचे गांवचे हे खानापूरचे गांवकार आसात तांकां सुद्दां तुमी भायले म्हणून ताका दिनात. पूण हे महाराष्ट्राच्या तुमी कशें दिले, महाराष्ट्राच्या 250 रुपयांनी कशी दिली. आमी हांगासरले ते आतां उलयता ते प्रमाणे आमकां 5 कोटी मेळ्ळे म्हणून. हांव ताका कोमुनिदादी कडेन सांगता की 5000 जमीन दी, हांव तुका 5 कोटी दिता म्हणून. 5,000 कित्याक आमचे भुरगे 10,000 घेवपाक तयार आसात हांगासर. हे कितें अन्याय चल्लेलो आसा, हितून आमचो आमदारूय भितर गुंतलेलो आसा भितर. म्हणून ताका लागून हांव सांगता की तुमी आतां सगळे आमी एकठांय रावया. कोणाक लव लेटरां येयल्ली आसात वो डिफमेशन लेटर म्हाका नाल्यार मॉलीक नाल्यार आमकां कोणाकूय मेळात. आमी ताजो रिप्लाय ऑलरेडी फायल केल्लो आसा आनी रेडी आसा आमचे कडेन. कोणाक येयत जाल्यार आमचे कडेन येयात, आमी प्रोटेक्शन दितले, कोणाकूच भिवपाची गरज ना. पूण आतां हितून कितें करा, आमी लेटर धाडून आमकां सगळे आमकां दुस्मान करून तेंच्यांनी दवरल्या. आमी दुस्मान आमी सगळे एक जाल्ले आसात. आतां आमी फायट करतले, आमी सोडचे ना तांकां. आतां थोड्या वेळान आमी हांगासरले थोडे आमी फुडारी जे आमी आतां मॉली आनी खूब जाण हांगासर आसात, गांवकार आसात. आतां एड्रियन, हांव असाम्पशन आनी पिटर सिक्वेरा अशें आमी नांव घेवन थोड्यांचें सांगता की ते बाबडे कित्यानूच ना, पूण तेंचे काय येयल्ल्या.
आतां आमकां लिगल एडवायजाक लागून आमकां आपयल्लें आसा. आमी थोड्या वेळान थंय आतां लिगल एडवायजाक वयतले. ही मिटींग कंटिन्यू करची. देव बरें करूं. हे का सांगूंक सोदता 2018 कोमनिदादीन पास जाल्ले 10,000 स्क्वेअर मिटर लँड आमच्या कोमनिदादीच्या कमिटीन एज्युकेशन हाका एक युनिवर्सिटी गोंयची युनिवर्सिटी ओ गोंयच्या स्कॉलाक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांच्या फायद्याक पूण आतां ते मॅन्युपुलेट करून चेंज केला. So the actual land which was actually to be given was 10,000 square meters for our Goan education hub. So this is what I just wanted to make it very clear. 2 lakhs was not sanctioned by the previous Comunidad. The previous Comunidad committee has not done anything wrong. Thank you. The next speaker is Mrs. Sanjay Burde of Bhubaneswar Farmers Association. सगळे आमचे टीव्हीचे भाव आणि गोंयकार भाव जे आयज ह्या मिडियांसून आमकां पळयता आसतले आमकां आयज पळयता आसतना गोंयकारांक पळयता आसतना सगळी अख्खी इंडिया पळयता. आनी आयज युनिवर्सिटी म्हणटकूच ऑलरेडी आमचे कडेन युनिवर्सिटी वयर आसा. तालिगांव आसा वयर मेट्रोची कितली तरी एरिया घेतलेली आसा. फाटल्या दिसांनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवान सांग्या जमीन अशीच IIT लागून घेतली कितली तरी लॅक स्क्वेअर मिटर. आणि आमची मोपा एअरपोर्टाक जमीन हेंच्यांनी 1,25 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन घेतली. जमीन जाय सरकाराक कितली आणि दिवंक जाय कोणाक. आता सरकार जर जमीन ही काडटा जी जमीन जी आसा पंचायतीन ठराव पास केलो फाटल्या दिसांनी ही जमीन गांवच्या लोकांक जाय म्हणून. जर ऑलरेडी आमचे कडेन युनिवर्सिटी आसा तर युनिवर्सिटी येदी व्हडली आसता आसतना आयज परत ही युनिवर्सिटी ही प्रायवेट लिमिटेड कंपनीची जमीन जी ही जमीन आमची ही गांवकारांची जमीन कोण तरी येता एप्लिकेशन करता कोल्हापूरचं सरकार प्रमोद सावंत हो आमी ताका डेली म्हणटा हो आमचो गोंयकार न्हू म्हणून. आनी आमी तेच सांगीत आसा की हो प्रमोद सावंत आमचे गोंय खंय व्हरता ताका नांव कोट करता. कित्याक लागून तो कोल्हापूरच्यान हांगा गोंयान आपणाक एक स्पेशल लायन घेता कोल्हापूर टू गोवा एरोप्लेन तो हांगा हाडटा. हेजे तकलेन कितें आसा हें आमकां पयलींच कळटा. जर 250 रुपया स्क्वेअर मिटर जमीन जर आयज आसा तर गोंयान आमचे कितके तरी भाव आयज जमीन सोदता. आतां आमकां आतां हांगाले स्थानिकान सांगलें की हांगा 10,000 स्क्वेअर मिटर सुद्दां जमीन आमी 10,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जमीन घेवपाक तयार आसा. पूण सरकाराचे विचार कितें आसा. आमी फाटल्या दिसांनी आमचो हांगालो स्थानीक MLA आनी आतांचो प्रेसिडेंट निलेश बाब आमचो हो निलकंठ बाब आसा न्हू तेणी एक सांगलें कितें की जमीन खंय आमी बरे कामाक लागून घेता डावट ना. जी सरकाराची जमीन जी आसा आनी जी सरकाराची स्कुलां जी प्रायमरी स्कुलां जी आसा आज कितकी बंद पडली कित्याक लागून बंद पडली हें आमकां तेंच्यांनी स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. आज इंटरनॅशनल स्कुलां हांगा हाडटात आनी आमच्या भितर जे युनिफॉर्म जो आसा प्रायवेट स्कुलां हांगा आसा पूण भुरग्यांनी शिक्षण खंय घेवपाचें इंटरनॅशनल स्कुलाच्या हितून घेवपाचें काय हांगाले गव्हर्मेंट स्कुलांनी घेवपाचें. म्हणून भुरगे जे आसा आयज आमचे जे इस्कॉलांत जे शिकतात आयज प्रायमरी स्कुलांत जे शिकतात हळूहळू कमी कित्याक लागून जातात. होच सरकार एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो कोण आसा आयज हेड ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो प्रमोद सावंत आसा. प्रमोद सावंत काडटा आनी हांकां लायसनां काडून दिता. हे येतात हांगा गव्हर्मेंटाक सांगता आमकां जमीन अमकी जाय म्हणून. पूण आयज हांव ह्या प्रमोद सावंताचो निशेध करता कित्याक लागून युनिवर्सिटी जे एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे आहा प्रमोद सावंता कडेन येता. प्रमोद सावंतान हेजेर विचार करपाक जाय. अरे गांवचे लोक जर तुमकां नाका जर म्हणटा तूं करता कित्याक लागून हे लोकांक आयज जमीन हांगा ना. आमी म्हापशा पळयता हांव म्हापशा रावता जर लोकांक जर जमीन ना म्हणून जसं लोकांनी आयज थंय घरां बांदली डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर पास करता की हे आमकां हे लोकांक जमीन दिवपाक ना पूण मताक लागून हे लोकांक हे जमीन दितात हांगा आनी लास्टाक तेंचेरूच हे वार घालतात. पूण आयज हांगाले स्थानीक सगळे भुरगे जे जाणटे सुद्दां सिनियर सिटीजन येयलेले आसा हांगा कित्याक लागून गेल्या हे प्रमोद सावंतान विचार करप एक जाणटे सुद्दां जर आमी सांगात तूं यो रस्त्यार उबे राव आयज दिवपाक पूण हांगाले सगळे जाणटे भुरगे जे आहात एकटे जाल्लेले हांव तांकां एप्रिशिएट करता. कित्याक लागून ह्या सरकाराच्या विरोधान जर कोण जर रावलो आनी विरोधान जर उलयलो तर हे घरा कडेन लव लेटर धाडटात आनी पोलीस प्रशासन जे आसा आयज हांव तांकां रिक्वेस्ट करता आयज तुमचे कडेन जो सरकार जो सांगता हेचेर गुन्हो घाल तेचेर गुन्हो घाल तर तुमकां हांव पण शिकयलेले आसा पुलीस इन्स्पेक्टर व्हडले हांगा आसा तांकां प्रेशर करता. पुलीस आमचे वायट न्ही. हो प्रमोद सावंत आपले प्रशासन जे आसा तेंचेर इनपूट करता प्रेशर घालता. पूण आयज हांगा
जी जमीन जी आसा दोंगर येदो व्हडली जमीन जी आसा न्हू येदी व्हडली जमीन दिवपाक कोल्हापूरच्या सरकाराक आनी कोल्हापूरची युनिव्हर्सिटी गोंयांत ना आमची ऑलरेडी युनिव्हर्सिटी हांगा आसा तितून भुरग्यांक वर्सांसून स्कुलासून किंवा कॉलेजीसून पास आउट जाता आसतना युनिव्हर्सिटीन कितले जाण एडमिशन घेता कितले आयज बॅलन्स उरल्या तुमी केन्ना हिशोब केला हेजेर आमी जेन्ना SSC भुरगे पास जायना फुडें भुरग्यांक मागीर एडमिशन मेळना आनी कॉलेजीन तांकां एडमिशन घेना मागीर ते भुरगे ITI करपाक वयता कित्याक लागून आयज हे ना पूण युनिव्हर्सिटीसून आयज पास युनिव्हर्सिटीक केन्ना एडमिशन जावन केन्ना कमी पडलें म्हण तुमकां खबर आसा आज पासून नाच युनिव्हर्सिटीची गरजूच नासली पूण प्रायवेट लिमिटेड कंपनी PPPच्या अंडर युनिव्हर्सिटीज आहेत म्हणजे एज्युकेशन तुम्ही आज प्रायवेट करून करतात मागीर गव्हर्मेंटाची युनिव्हर्सिटी ऑलरेडी आसा आनी ही प्रायवेट युनिव्हर्सिटी आसा पूण तेंच्या वांगडा तुमी आज भेदभाव करतले पूण थंयसर युनिव्हर्सिटी कमी जातले पण आनी प्रायवेटीक वयतले पूण प्रायवेट जाण तुमी वयतले तेन्ना लाखांनी रुपया तुमकां एडमिशन फी फारीक करची पडटली पूण हांव स्थानीक MLA कडेन मागता हांगा तूं एज्युकेशन हेच्या कडेन कंपेर करूं नाका एज्युकेशन हे प्रत्येक लोकांक जाय युनिव्हर्सिटीच्या नांवान फाल्यां सकाळी जमीन उरले उपरांत मोपा एअरपोर्टार जमीन कितली उरल्या खबर आहा तुमकां एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग ऑलरेडी बांदून जाल्लेली आसा हॉटेलाक लागून तेंच्यांनी जमीन दवरलेली आहा 1,25,00,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आयज 30 ते 40 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन एकवार गव्हर्मेंटान ऑलरेडी आयज हे केल्लेली आहा उरलेली जमीन तुमी आतां फाल्यां सकाळी कोणाक दितली तशीच ही जमीन जी युनिव्हर्सिटी कितली जाय पडटा तुमची एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग केदी आसतले लेक्चर रूम केदे व्हडले आसतले बिल्डींग कशी आसतली आनी तुमकां जर आमी जर 10,000 20,000 आमी समजूंक शकता आसतले पूण प्रमोद सावंत ह्यो फाटल्यानसून हेजीच युनिव्हर्सिटी ती हो कोल्हापूरचो म्हणटकूच हेजीच युनिव्हर्सिटी तो भायल्यानसून हाडटा आनी आमच्या थिवी मतदारसंघात ह्या ती जमीन जी उरलेली आहा तो खावपाचो प्रयत्न करता ताका तुमी प्रॉपर्टी सावंत म्हणून जाणात तुमी प्रॉपर्टी सावंत म्हणून सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा जोडा मेघार जमीन कितली घेतली हांगा कितली घेतली आनी खंय कितें घेतली पूण तेजेर आज एक्शन घेना हो आमचेर प्रेशर घालता आनी लोकांक सांगता आपले सरकार एडमिनिस्ट्रेशन बरें चलता म्हणून एडमिनिस्ट्रेशन हेजें कशें चलता हे प्रत्येक गोंयकारांक खबर आसा आमी आयज प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता आयज इतकी आयज उपस्थिती जाल्लेली आसा न्हू हेच्या फुडें जेन्ना उलो करतले न्हू अख्ख्या गोंयच्या लोकांक मागता तुम्ही हांगा प्रेजेंट जावपाक जाय कित्याक लागून तुम्ही जर एकट्या जायना हो प्रमोद सावंत हो येयल्ल्या दिसा तुमचे प्रेशर घालतलो आनी लोकांक भंय घालतलो पूण भिवपाची गरज ना म्हणटा न्हू तेणी आयज भिवपाची गरज आसा तेका स्वता अशी तेजी परिस्थिती जाल्लेली आसा सगळ्यांक देव बरें करूं Thank you, sir. Next speaker is Hemant Kamli, Block President, TV Congress. I request Mr. Hemant Kamli to speak on the floor. हांगा येयल्ल्या बद्दल आयज जी उपस्थिती पळोवन ही युनिव्हर्सिटी जावची ना हें हांव आतांच सांगता कारण जर तुमी सगळे एक जाल्यार जाल्यार युनिव्हर्सिटी जावची ना कित्याक आमकां युनिव्हर्सिटी नाका अशें नासलें भुरग्यांक शिक्षण जाय खरें आसा पूण जे कायदे आसले ते फॉलोअप करूंक ना आतां कोमलेजातीन आमच्या थोड्या भावांक नोटिसी धाडल्यात हो एक चुट्ट्याचो सोरोप म्हणटा पळय तसलो धाडलेलो आहा भियो नाका हो चुट्ट्यांचे आसले सोरोप खूब येतात आनी खूब वयतात तुमकां सांगपाचें जर हेंच्यांनी कोमलेजातीचे प्रोसिजर फॉलोअप केल्ले जाल्यार आयज पर्यंत खंयच्योय नोटीस मारलेली की बाबा ही जनरल बॉडी मिटींग जाल्यार ती पब्लीश करपाक जाय आसता गॅजेट आनी पेपराचेर खंयच्या तरी नाका जाल्ल्या पेपराचेर दिवन लोकांक चुपारुस्तमपणां कित्याक करतात जर तुमकां खरें जर हें असलें म्हणजे तुमकां ही युनिव्हर्सिटी दिल्यार सगळ्या जनकारांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें तांकांय दाखोवन दिवपाक जाय आसलें की बाबा ही युनिव्हर्सिटी दिवया काय नाका म्हणून हो हक्क गांवकारांचो जणकाराचो आसता आयज जणकाराचो जर तुमी हक्क तांकां दिवपाचे आसा युनिव्हर्सिटी महाराष्ट्राची युनिव्हर्सिटी ताका 15 वर्सांची रेजिडेन्शियल आहा की त्या युनिव्हर्सिटीक तुमी दिला आयज जर तांकां एक प्लॉट मागपाक जाय जर खानापूर जर वचून पळयशात तुमी अक्षरशः गरीब लोक ते लोक रावतात तांकां जर पळयशात जाल्यार इतले म्हणजे लाचार कशे लोक ते बाबडे तर हांकां ते 5,000चो जण दिवन तांकां फटयतात तांकां दाखयतात कितें बाबा तुमकां आमी जण दिता म्हणून हो 5,000च्या जणान आयज ही युनिव्हर्सिटी इतली 200 करोडाची युनिव्हर्सिटी हे विकतात आनी 5 करोड तुमी घेतात कितें जालो व्हॅल्यू तेजो मागीर तशीच जाल्यार तुमी त्या जणकारांक जर 15 वर्सांची रेजिडेन्शियल नाका आसतना त्या खानापूरच्या लोकांक त्या गरीब लोकांक 300 न्हू 100 स्क्वेअर मिटर जमीन दिवची आसल्या आयज हे लोक आमी जाणा हो धनगर समाज आमी भुरग्यापणा पासून पळयता आमी गोरवार आमी थंय वयताले थंयसर आमी पळयला ते लोक आयज 150-200 वर्सां हेंची घरां रेग्युलायज केल्यात तुमी हेंकां अधिकार दिल्यात तेंचो हो कित्याक जायना आयज जर तुमकां खरी जर ह्या लोकांक जर एक न्याय दिवपाचो आसलो जाल्यार ह्या लोकांची घरां रेग्युलायजेशन करचें आसल्यार आयज घरां इतली वर्सां जल्मांक येवंक आमी एक घर बांदलें आनी आमची कश्टाची पुंजी लागीं करून आमी घर बांदता जाल्यार तें आमच्या नांवार जायना तें आमच्या नांवार आनी ही अमेंडमेंटां तुमकां जातात
आनी ही अमेंडमेंटां करून तुमी कोणाक फटयतात? ह्या लोकांक, ह्या जनतेक हे पुरो करत आतां खूब जालें. ही लँड स्कॅमां, प्रत्येकाची कन्वर्शन करप, हे करप. अरे येदो व्हडलो डोंगर आमचो सगळो हांगासलो वारो हे तो आडयता आनी तो डोंगर जर आयज पिड्यार जालो जाल्यार कितें जातलें आमचे फुडें? हे विचार करूंक जाय. डेव्हलपमेंट जावंक जाय, नाका म्हणना हांव, पण डेव्हलपमेंट अशें न्हू की सगळें डिस्ट्रॉय करून, सगळे डोंगर पिड्यार करून, सगळें हें करून आमी ही युनिवर्सिटी हाडटात. घेयात एक बाबा 30,000 स्क्वेअर मिटर आनी खंय तरी युनिवर्सिटी करात. हे कितें 2 लाख स्क्वेअर मिटर कितें चल्लां हें? आनी फटयतात. हे ते डिफॉर्मेशन धाडून लोकांक फटयतात. काय जावपाचें ना. ह्या डिफॉर्मेशनाचेर कितेंच जाता. हांव सांगता तुमकां रिप्लाय पासून दिवं नाका, गरज ना. दिवन वता न्ही ताका कोर्टाक. पळोवया कितें जाता तें. हांव सांगता म्हाजेर घाला डिफॉर्मेशन, चला हांव आसा फेस करपाक. हांव स्वताच्या पयशांनी फेस करता. कसली डिफॉर्मेशनां दाखयतात, हेची चुट्ट्यांचे सोरोप करून लोकांक फटयतात. हें घेवं नाका. तुमकां आतांच सांगता, रिप्लाय पासून दिवपाची गरज ना. तुमी टेन्शन घेवं नाका. कोणी म्हणटा, आत्तां कोणी तरी म्हाका सांगलें की ना आमकां मागीर आमची विजा हें जातली. काय ना, हें कितें कॉग्निजेबल ऑफेन्स न्हू. अरे हांगर मर्डर केल्लें, हें केल्लें सगळें हें जातात आनी हांगर कितें घेवन बाल्ल्यात तुमी? कसलें हें करून घेवन बाल्ल्यात? प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमचो गांव आमी प्रोटेक्ट करता. आमी उलयता, आमच्या गांवा खातीर उलयता. किवी आसूंक, शिरसय आसूंक, अस्नोडे आसूंक, नाका जाल्लें तुमी करूं नाका. खूब प्रॉब्लम आमी फेस केल्यात. सगळे फेस करून आमी हांगर पावल्ले आहा. आनी आयज ह्या फुडें तुमकां आमचे दोंगर, तुमकां आमचे गांव डिस्ट्रॉय करून दिवचे ना. हें लक्षांत दवरात आनी सगळे जाण फुडें सरात. आयज एकजुटीन सगळे जण एक जाल्यार फुडें आमचें अस्तित्व आमी टिकोवन दवरतले. इतलें सांगून हांव देव बरें करूंक म्हणटा. Thank you, sir. The next speaker is Vijay Banavnekar. सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा. ह्या तुमी सोशल कॉजाक तुमी सगळे जाण जॉयन जाल्यात हांगा. एक गजाल म्हणजे आतां हे डिफॉर्मेशनाचेर ते उलयतात पळय सगळे जाणां, हें डिफॉर्मेशन घालप एक्चुली कोमिजाताचेर घालप आसता. एक्चुली तेंच्यांनी आमचें एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करपा खातीर हे कारणीभूत जाल्ले आसा. हेंच्यांनी गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळोन हेंचेर पयलीं डिफॉर्मेशन घालपाक जाय. तांकां जाय तशें उठतात आनी हे जागे विकतात. एक्चुली कोमिदाद लँड ही कित्या खातीर? फॉर द नेक्स्ट जनरेशन दवरप, नेक्स्ट जनरेशनाक दवरप. एक्चुली हांकां सांबाळपाक दिवप, हांकां विकप न्हू. आनी गव्हर्मेंट भितर इंटरफियरन्स करतात आनी आपल्याक जाय तें मनमानी करूंक सोदतात, वीच इज नॉट करेक्ट. आनी पीस किपींग कितें तरी युनिवर्सिटी येतात, तेच्या पयलीं तुमी येतात आनी लिगल तांकां लँड दितात. थंय कोण स्थानीक आसा तांकां लिगल डॉक्युमेंट्स ऑर लिगल तुमी लिगलायज केल्या तेंची प्रॉपर्टी, अजून पर्यंत केल्या ना. 100 years लीज जावं आनी कितें म्हणून तरी तांकां कितें तरी तांकां एक स्थान दिलां थंय ना. उठतात सुट्टात येतात आनी आमचे दोंगर तुमी आमचें एनवायरमेंट ब्युटी जावं बरी एक आसलेली तेजेर आमी एक कोणाकूय सांगूंक शकता बाबा आमचे गोंयचे दोंगर इतके ब्युटिफूल आनी लोक येता पळय तेच्या खातीर. आनी हे वर्मा शर्मा येतात आनी इजिली दे बाय अवर लँड. कित्याक? हेचेर तुमी लक्ष घालपाक जाय. आनी ही हें म्हणटा पळय पीस किपींग युनिवर्सिटी म्हणटा पळय हें बेश्टें नांव. म्हाका दिसना ही पीस किपींग युनिवर्सिटी वयता कशी. ती आनी कारणां खंयच्या तरी कारणां खातीर ती यूज जातली लँड. आमची युनिवर्सिटी तुमी पयले आसतली 5,000 ते 10,000 स्क्वेअर मिटराची लँड आसा, युनिवर्सिटी आसा आमची. आनी ती युनिवर्सिटी सगळी सोंपयल्या. तेजे रँक युनिवर्सिटीचो आमचो पयलो गोंयचो युनिवर्सिटीचो रँक पयल्यार तुमकां थोड्यांक खबरूय आसचें ना. 127 कितें तरी रँक आसा. ती इंटरनॅशनल आमी हांव भायर आसलो, म्हाका खबर आहा ती सर्टिफिकेट हांवें लायली. आमकां ती कमर्शियल विजा घेवच्या खातीर ती लावची आसता. आनी ते अटेस्टेशन एम्बसीसून करून आमची ती कॉन्सुलेटान येता हांगा ती चॅक करपाक की युनिवर्सिटीचें खंयचें कितें आसा. आमची गोवा युनिवर्सिटी ते रजिस्टरूच ना. कित्याक ते स्टँडर्ड ना. तेंचे कितें 10 युनिवर्सिटी रजिस्टर आसा. हांव गोवा युनिवर्सिटीचो आसल्या म्हाका तेजी रिफ्यूज जाली येयली आनी म्हणपाक लागले तुजें तें जायना. मागीर दुसरो क्लॉज आसलो, मागीर तेंच्यांनी सॅलरी वाडोवन म्हाका कितें तरी केलें दुसरे गजाल. पूण सांगप म्हणजे हे स्टँडर्ड आमच्या युनिवर्सिटीचो हेंच्यांनी ड्रॉप केला. ओके, हे कोण ग्रॅज्युएट जातात या इवन पुलीस आसा पळय व्हडले जातात पळय तांकां सुद्दां खबर आसतलें गोवा युनिवर्सिटीन सद्या कांय युनिवर्सिटी एड्युकेशन म्हणटा तें गोंयांत सारकें गॉन फॉर डॉग्स म्हणटा पळय तशें. आनी तुमकांय खबर आसतलें कितें चल्लां आनी कितें ना तें. आतांय तेंच्यांनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी म्हणून इंट्रोड्यूस केल्या. खंयच्या इस्कॉलाक सांगूं ना कांय ना, सगळें थोबली गेली तेंचेर. तांकां पयलीं इन एडवान्स कितें सांगलें गेलें ना कांय ना तशें. आतां ही एड्युकेशन पॉलिसी आतां हांगर येता, युनिवर्सिटी येता, थंय गोंयचो कोण वयतलो? हांगर एक आसा युनिवर्सिटी खंय ती आमची सांखळे मॅनेजमेंट कॉलेज आसा, थंय पळयात वचोन सगळे व्हडल्या बापायची भुरगीं. आमचो एक भुरगो आसा जाल्यार सांगचो, खंयच्याच वर्सा सांगचो
आनी हो आमचो आमदार बिंदास उलयता पळय मरे साखळे घातल्या थंय कितें चल्ला तें तरी पळया साखळे वचोन आनी मागीर उलया न्हू स्टेटमेंट दितना तरी सांबाळून दियात. हो आमचो असो हेका कांय नॉलेजूय ना ह्या आमदाराक. साखळे कोणाक तरी सांगता तो साखळे पळया वचोन काय बरी युनिवर्सिटी हे केल्या ती मॅनेजमेंट कॉलेज केल्या ती. तेज्या पयलीं आतां थंय वाट लावन उडयल्या सगळीं जाण मोटरसायकल घेवन वयता रातची कोणा थंयसरली स्थानीक भुरगीं भायरूय सराना. हांगर कितें जातलें ते चिंतात तुमी. 2 लाख स्क्वेअर मिटर लँड हांगर येवप म्हणजे तो युनिवर्सिटी आसतली बारीकशा कुडक्यार आनी बाकीचे आसतले रेसॉर्ट हांगर येतले आनी मजा करतले. फाल्यां आमी गोंयकारांक एक संवय जाल्या खंयच्याय टायमार उठता आनी भायर सरता आनी बिंदास आमी भोंवता. फाल्यां भोंवंक मेळटलें फाल्यां आमकां सारकें पीसफुली भोंवंक मेळटलें हांगर ना. सो म्हणजे आमच्या गोंयकारांचो पीस उडोवंक सोदता हे लिडर. तेंचो कितें विचार म्हणून म्हाका कांय कळना. हे विचार करचो हेंच्यांनी आनी हे बंद करचें. आनी डिफॉर्मेशन आमच्या लोकांचेर घातल्या पळय हें डिफॉर्मेशन एक्झॅक्टली तेंचेर येवपाक जाय. कोणाचेर आमचे जे एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय केल्ल्या बद्दल तेंचेर डिफॉर्मेशन आसपाक जाय. आनी ही घातली वयतली बेगींतल्या बेगीन हे सगळे आमचे कोण लिडर्स आसा जावं आनी कोण गांवकार आसा पळय आमी हेचेर आमच्या आज जाता तशी तेंच्या अपोजीट तेंचेर डिफॉर्मेशन घालपाक जाय. डिस्ट्रॉयींग आवर एनवायरमेंट हें तेंच्यांनी लक्षांत घेवप आनी कोणाक सोंसोवप न्हू. आनी हेचेर आनी फुडें कितें लँड दिवची तेचेर तेंच्यांनी विचार करचो. हो लोक आतां इल्लोसो भायर सरला फुडें कितको भायर सरात खबर ना. इतकें नांव सांगून 2 उतरां म्हणटा. Thank you, Mr. Banawalekar. The next speaker is Mr. Shivdas Kamli, Punch member. पीस युनिवर्सिटीक विरोध करपाक सोडून पूण ती पीस युनिवर्सिटी येता पळय तेंच्यांनी ते जाग्याचो अभ्यास केला काय म्हणून म्हाका प्रश्न करपाक जाय सरकाराक. कित्याक विथीन द रेडियस ऑफ 1.5 किलोमिटर्स 3 मायनी आहा. फाल्यां जर थंय ही इन्स्टिट्यूशन येयलें जाल्यार फाल्यां त्या भुरग्यांच्या बऱ्या वायट्याचो जबाबदारी कोण घेतलो. आतां मायनींग म्हणजे पॉल्युशन आनी जितलें पॉल्युशन थंय जाता तितलें भुरग्यांच्या हेल्थाच्या दृश्टीन तें वायट आसा. त्या जाग्यार तें फिजिबल आसा काय ना तेंचे सर्वे केल्लो आसा जावं म्हाका सरकाराक विचारूंशें दिसता. दुसरें जे दोंगरार वेगवेगळे तरेची झाडां आसा वखदी झाडां आसा. आख्खे बार्देस थंय चवथ जे आमी मनयता थंय हरणे जावं कांगल्यो सगळे जे माटयेक सामाण लागता पळय ते दोंगरा वचून ते हाडटा. फाल्यां तर तो दोंगर नश्ट जालो जाल्यार फाल्यां आमची कितें परिस्थिती जातली. आमचे धनगर समाज भाव थंय आसा पळय ते हेचेर आपलो गोरवां चरयता जावं तेंचो बोकडांचो वेव्हार आहा पळय तो करता. फाल्यां तेंचें कितें जातलें. थंय तें जंगल नश्ट जाल्या उपरांत ती जनावरां आहा ती खावयतलीं. आतां येन्ना तर गांवांत येवन वाघ बोकड्यांक व्हरपाक लागले 2-3 इन्सिडंट जाले कुत्र्यांक गेले. पूण फाल्यां अशें जालें जाल्यार फाल्यां फुडें कितें जातलें आमच्या सीएचें. जर सरकार हांकां इतले विथीन 4 मंथ्स म्युटेशन आनी तेंचे सुवात नांवार करून दिता जाल्यार आमचे गोंयभर कोमल्या सुवातीन आमचे गरीब भाव आसा घरां बांदलेलीं तांकां सरकारान जाता तितले बेगीन तेंचे नांवार कायदो हाडचो आनी करून दिवचो. तांकांच स्पेशल कायदो हाडून तो कित्याक लागून तांकांच कायदो स्पेशल हाडलो. आमचे जे कोमल्याची घरां कितलींशीं आसा आनी तांकां आमी नोटीसी काडटात. तांकां नोटीसी आनी कितें काडूं तांकां सरकारान कायदो हाडचो आनी तेंचे नांवार करून दिवंक जायना जाल्यार 99 वर्सां लिजार तरी दिवचे तांकां अशें हांव सरकारा कडेन मागतां. कित्याक मोठ्यांक एक कायदो श्रीमंताक एक कायदो आनी गरिबांक दुसरो कायदो जावंक शकना. हे इतले गांवचे आमचे नागरीक हांगा घर कोंबड्याचे सुवातीन बांदून आहा पळय तांकां जाता तितले बेगीन सरकारान नवीन कायदो हाडचो आनी तांकां तेंची सुवात आहा पळय ती नांवार करून दिवची नाजाल्यार तरी 99 वर्सां तांकां लिजार तरी दिवची. ही 2 उतरां सांगून देव बरें. Thank you, Mr. Kamli. The next speaker is Mr. Godfrey Dilima. Yes. Yes, चालू कर.
आमचे गांवकार जे आसात पळय कोमनीदारीचे हेंच्यांनी लोकांक कोणाक सांगिनासतना पळय हांव गांवकार आमकां सांगिनासतना हेंच्यांनी 1 स्क्वेअर मिटर 1 रुपया 4 पैशांक लागून विकला 100 वर्सां खातीर आनी भरपूर पयशे घेतले आनी सगळे आमकां लोकांक आमी जेन्ना ऑब्जेक्शन घालता पळय आमकां डिफेमेशन केस घालतात 1 करोडाची कसले मनीस पळय हे आतां आमचोच गांव आमचेच गांवकार पिड्यार करपाक सोदतात भायल्या लोकांक दिल्लो आसा ऑलरेडी आनी आयज आमी ऑब्जेक्शन घालता म्हणून आमचे डिफेमेशन केस हे लोक घालपाक सोदतात आनी घालता सुद्दां एकट्याचेर घातले ओके म्हणटालो म्हाजेर एकट्याचेर घाल तुजेर एकट्याचेर घाल पूण हेंच्यांनी कितें काय म्हणल्यार 25-30 लोकांचेर आजुनूय डेली येत आसा कोण बाबडे इनोसेंट लोक आसा थोडे बायलो आसा थोडी चेडवां आसा तांकां पासून कांय खबर सुद्दां ना पूण तांकां लागून तेंचेर हेंच्यांनी डिफेमेशन केस घातिल्ली आसा थँक्यू Thank you, Mr. Dilima. The next speaker is Mr. Kiran Kanolkar, ex-MLA. Request sir to speak on the floor. आयज जो थिवीन वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी येता हे युनिवर्सिटीक हे युनिवर्सिटीक विरोध करपाक लागून समस्त थिवी गांवांतले लोक आनी सबंद थिवी वाठारांतले म्हणजे थिवी मतदारसंघातले वाठारांतले तशेंच गोंयभरच्या बार्देजांतले आसतले बाकीच्या जाग्या वयले आसतले सगळे लोक जे जमलेले आहा त्या निमतान हांगासर आमच्या गांवचो सरपंच थिवे गांवचो सरपंच बाब व्यंकटेश शिरोडकर पंच मेंबर आनी आदलो सरपंच बाब शिवदास कांबळी बाकीचे सगळे पंच आनी प्रेस मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडिया प्रिंट मिडिया तशेंच हे सगळे आयज हांगासर जे जमलेले आहा हे युनिवर्सिटीक विरोध करपाक खरो मुद्दो आहा तो युनिवर्सिटीक विरोध करपाचो आमचो विरोध जो आहा हो शिक्षणीक संस्थांक ना आयज समस्त जे हांगासर जमलेले आहा हेंचो जो विरोध आहा हो शिक्षणीक संस्थांक ना पण जो दोंगर आहा आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिलां कितें आयज संवसार भरानसून आमच्या देशांतलेच न्हू जाल्यार विदेशांतले लोक जे गोंयांत येता गोंयची निसर्गाची ब्युटी पळोवपाक येता आमच्या गोंया कडेन आसा कितें म्हणून येता आमच्या गोंया कडेन सुंदर बिचीज आसा आनी दुसरें म्हटल्यार रानां आसात दोंगर आसात झरणे आसात ह्या नेचराक लागून संवसारभरांतलो लोक आयज गोंयांक एट्रॅक्ट जाता पूण जेन्नासून हो प्रमोद सावंताचो सरकार येयल्लो आहा ते मेरेनसून बिची तर आमच्यो नश्ट जायत गेल्ले आहा तुमी जर बिचार वचोन पळयशात जाल्यार सांजच्या टायमार जे जाता ते पळोवपा सारकिल्लें ना म्हणजे आमचे जे लोकल बिचार वचपाची परिस्थितीच उरलेली ना पण करता करता बीच जाले आयज ते आमच्या गांवांनी पावले जंगलांनी पावले आमच्या नेचरा कडेन पावले आयज हो जो दोंगर आहा ज्या जाग्यार ही वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी म्हणून येता 2 लाख स्क्वेअर मिटरची जमीन दिल्ली आहा आनी 6,33,000 जमीन जी डिमार्केट केल्ली आहा थोड्या जाणांक कितें दिसता ना आमची अजून जमीन वचना तितून आमी कित्याक उलोवया पूण एक लक्षांत धरात 6,33,000 स्क्वेअर मिटर जमीन फाल्यां एक फावट युनिवर्सिटी येयली की सायडीची जमीन तुमची वयतली पूण ही जी युनिवर्सिटी येता हो जो तुमी स्पॉट वचून पळयशात जायत्या पत्रकारीन स्पॉट वचून पळयल्लो आहा ह्या स्पॉटाचेर ह्या जाग्याचेर वयर जर टेकडेर उबो रावत जाल्यार पणजे मेरेन आमचे समुद्र दिसता पणजेन मांडवी नदी दिसता सगळ्या गोंयचो म्हणजे मॅक्झिमम गोंयचो सैम्य दिसता आनी हेकाच लागून ह्या भायल्या लोकांचो भायले युनिवर्सिटीचो खरी म्हणचे जाल्यार म्हाका एक डावट आहा ती खरीच युनिवर्सिटी हाडटले काय कितें काय 5 वर्सां 10 वर्सां युनिवर्सिटी चलयतले आनी मागीर चलना म्हणटले आनी कन्वर्ट इंटू हॉटेल बिजनस किंवा हेर बिजनसांनी हे कन्वर्ट करतले काय कितें हो एक डावट आसा हेका लागून ह्या जाग्याचेर ह्या सैम्याचेर हो जो नश्ट करपाक हो सरकार उठलेलो आहा तो आमी केन्नाच हे थिवेकार आनी थिवे मतदारसंघातले लोक किंवा गोंयचे लोक हो केन्नाच जावंक दिवचे ना ही युनिवर्सिटीक आमचो प्रखर विरोध आसतलो आमी ही युनिवर्सिटीक केन्नाच येवपाक दिवचे ना हांव भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या विरोधान उलयतना
हांगासर जमलेले आहा तांकां आनी गोंयच्या लोकांक कळचें म्हणून उलयता. मया मतदारसंघाच्या आमदाराचें हांव अभिनंदन करता, प्रेमेन शेटाचें. हेचें कारण इतलेंच की थंय कुडचुरे म्हणटा थंय कचरा प्रकल्प येवपाचो आसलो. लोकांनी फक्त दोनूच एजिटेशनां केली, केली आनी आमदाराक आनी सरकाराक शिटकावणी दिली. आमदारान लोकांचें आयकलें आनी आमदार जो आहा मया मतदारसंघाचो वो आपल्या मतदारसंघाच्या लोकां वांगडा रावलो आनी ताका लागून सरकाराक भाग पडले खंय तरी आयज तो कचरा प्रकल्प रद्द करपाचे. पूण आमचो आमदार खंय आहा? आमचो आमदार न्हिदला सारकें. आमच्या आमदाराक रिटायरमेंट प्लॅन तयार करून घेवपाचे पडलेले आहा. आयज ना फाल्यां आमकां खबर ना मंत्रिमंडळान फेरबदल जातलो आनी कितें जातलो हो तेंचो विशय. पूण कदाचित जालो जाल्यार आपलो रिटायरमेंट प्लॅन कितें आसतलो? कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आहा सरकारान हांगासर जी नोटिफाय केल्ली आहा सरकारान ह्या थिवी पंचायत एरियान रिसेंटली म्हणजे कांय दीस पयले हांगासर जमनीचो रेट नोटिफाय केल्लो आहा. वो 10,000 पर स्क्वेअर मिटर रेट ठरयल्लो आहा. आनी म्हजो एक प्रश्न आहा तांकां, 10,000 स्क्वेअर मिटर रेट ठरयल्लो आसतना तुमी ते वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटीक 250 रुपया पर स्क्वेअर मिटरान जमीन दिता कशी? 12.50% रेंटाक दिला. ना सोडून घाल आय डोंट मायंड. डिफॉर्मेशन घालपाक तुमी उलयता म्हणून सांगता, डिफॉर्मेशन घालपाक लागून तितलो तो टॅक्स पेयरूय आसपाक जाय. आनी जितलो टॅक्स गव्हर्मेंटाक पे करता पळय तेजे 10% तुमकां डिफॉर्मेशन घालूंक मेळटा. बेश्टें डिफॉर्मेशन घातलें तुमकां भिकणोवपाक घातलें तेंचे, सोडून घाल. पूण ही जी युनिवर्सिटी येता आमचें म्हणणें आहा, चल सगळे मिडियाचेर वाचता आमी आनी जे कितें पेपरार आहा जो वॉटरूय सांगता तो एक गांवकार आहा ताका चड म्हायती आसतली म्हज्या पेक्षा. तरी आसतना 250 रुपयान जर तुमी 4 म्हयन्यांनी 2 लाख स्क्वेअर मिटर तांकां जमीन दिता जाल्यार 700 थिवेच्या गांवकारांनी एप्लिकेशन केल्ली आहा. कितलीशींच वर्सां जाली की आमकां एक जागो दिवचो कोमनिदातीन, आमकां घर बांदपाक जाय गांवकारांनी. आनी कितलेशेच अशे गोंयान इलिगल घरां बांदलेलीं आहा कोमनिदाद जमनीचेर. हे लोक आयज मेरेन कितलीशीं 40-50 वर्सां जालीं थंय रावतात की केन्ना आमचें घर कायदेशीर जातलें. सरकार करिना, खंयचोच सरकार येयलो सरकार करिना. हांव सुद्दां आमदार आसतना विधानसभेन खूब फावटी हांवें हो प्रश्न उपस्थित केलो, तरी आसतना जावंक ना. कारण कांय गोश्टी करूंक शकना म्हणटात जाल्यार ही 4 म्हयन्या भितर तांकां डायरेक्ट तुमी जमीन कशी दिवपाक शकता? 99 इयर्स लीज जर तांकां दिवपाक शकता, भायल्या लोकांक दिवंक शकता. एक लक्षांत धरा, भायल्या लोकांक जर दिवंक शकता जाल्यार तमाम जे गोंयच्या कोमनिदातीचेर गोंयकारांनी जी घरां बांदलेलीं आहा, खास करून म्हणटा हांव गोंयकारांनी जी घरां 30-40-50 वर्सां पयलींसून बांदलेलीं आहा आनी आयज मेरेन तेंची नांवार जायना, तांकां नांवार करून दियात न्हू 99 इयर्स लीज. आनी ते 250 रुपया न्हू 2,500 भरतले किंवा तेजेहून सुबेसूय पयशे भरतले आयच्या रेटी प्रमाणे. ही तयारी आहा आमच्या गोंयकारांची. तुमी दितले काय कितें? तुमी नॉन गोवनांक भायल्या मनशाक एक कायदो, जशें कोणी तरी हांगा उलयतना म्हटलें की 15 इयर्स रेजिडेंस लागता एक प्लॉट सुद्दां मागतलो जाल्यार. हे वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी कडेन 15 इयर्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट आहा काय कितें? हो एक व्हडलो प्रश्न चिन्ह आहा. कित्याक हो सरकार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या अंडर हो सगळो जमीन घोटाळो म्हाका म्हणपाचें आहा. 10,000 पर स्क्वेअर मिटरान 2 लाखाची रेट जी आहा ही 200 कोटी जाता. 5 कोटी कोमनिदातीक दिले तुमी, बाकीचे 195 कोटी कोणाच्या बोल्सान? निलकंठ हळर्णकरांच्या की प्रमोद सावंताच्या काय बाबूश पंचनाथाच्या? हे सांगचे पडटले. 195 कोटी हे कोणाच्या बोल्सान वयतले? डायरेक्टली आमी म्हणूं येता, कित्याक आमदार सपोर्ट करता, सरकार सपोर्ट करता, मुख्यमंत्री सपोर्ट करता, जाल्यार ऑब्वियसली हे जे पयशे आहा 195 कोटी, 5 कोटी कोमनिदातीक दिले, 195 कोटी इनडायरेक्टली हे तेंच्या बोल्सान वयतले. हेचेर लोकांनी विचार करपाचे आहा. म्हाका ह्या सरकाराक एक सांगिनशें दिसता की कित्याक तुमी लोकांनी तुमकां निवडून दिले, बरी गजाल आहा. ते निवडून कशे येयले कितें येयले तेजेर आमी उलोवया नाका, पण तुमकां दिले निवडून, सरकार हाडल्यात तुमी, कित्याक लागून निवडून दिले? हांव भारतीय जनता पार्टीच्याच लोकांक विचारता, कित्याक लागून निवडून दिल्यात तुमी? की आमकां एक सुशेगाद सुशासन मेळपाक जाय, प्रशासन बरें चलपाक जाय, आमकां घरा कडेन सुशेगाद आमच्या मनशाक कामां धंद्याचो येयलो की न्हीद पडपाक जाय. पूण हें कितें? येयल्ल्या दिसा गोंयभर तुमी लोकांक रस्त्यार हाडटात. प्रत्येक गोश्टीक लागून लोकांक रस्त्यार येवचें पडटा.
तुमचेय पार्टीचे लोक आहात, हांगासरूय भारतीय जनता पार्टीक मतां मारपी लोक आहात. सो हे कित्याक लागून करता? हो सरकार जो आहा हो लोकांक रस्त्यार हाडपी सरकार आहा. तुम्ही जर थंय वचोन पळयशात जाल्यार हे जे लँड आहा हे आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेले. थिवेचे जे तुमचे पुर्वज आसतले, ह्या गांवकारांचे पुर्वज आसतले किंवा थिवे लोक रावपी आहा, यांचे जे जाणटे आसतले, यांच्यांनी त्या टायमार दोंगरार कित्याक घरां बांदली ना? यांच्यांनी दोंगराच्या सकल कित्याक बांदली? हो एक व्हडलो विचार करपा सारकिल्लो प्रश्न आहा. कारण हे जे लँड आहा, ही जी जागा आहा, ही ग्रेजिंग लँड म्हणून लागलेली आहा. ही जी गोरवांक, आणि खास करून हांव सांगता हे ग्रेजिंग लँड म्हणून कित्याक आमचो मंत्री हो आहा हो गोरवांचो मंत्री. फाल्यां ती गोरवां खंय रस्त्यार सोडटलो चरपाक लागून आयज भोंवतातूच. सो हे ग्रेजिंग लँड म्हणून जे लागलेले आमचे गोरवांक चरपाचो जागो आदल्या आमच्या जाणट्यांनी, तेन्ना सरकार बिरकार कांय नासले. हो जो पुर्तुगेज सरकार आसलो, ह्या पुर्तुगेज सरकारान त्या टायमार पुर्तुगेज शासन म्हणटा, सरकार म्हणना पुर्तुगेज शासन जे आसले तेंच्यांनी ग्रेजिंग लँड म्हणून हे दवरलेले, म्हणजे गोरवांक चरपाक एक वेगळो जागो दवरलेलो. तो आयज हो सरकार हो आमदार हो विकपाक उठलेलो आहा. आनी जो सैम्य खरो म्हणचे जाल्यार आमचो सैम्य आहा हो सैम्य नश्ट करपाचो आहा. फाल्यां ही युनिवर्सिटी जाली, ही कोण अशें सोजमना काय हांगासर थिवेकार जे भाव आहात किंवा थिवेच्या सरावंडींग जे आनी गोंयचे लोक जे आहा की आपल्या भुरग्याक थंय एडमिशन गावतले, आमकां सोय निर्माण जातली, हें केन्नाच विचार करनाकात. कारण आयच्या टायमार जी एज्युकेशन पॉलिसी आहा, जेन्ना तूं हायर एज्युकेशनाक वयताय, तूं मागीर MBBSाक वच, तूं LLB करपाक वच, तूं इंजिनियरींग करपाक वच, वा जितली कितें जी हे आहा फॅसिलिटीज आहा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान, एज्युकेशन घेवपाच्यो ज्यो सोयी आहात, ह्या सगळ्याक लागून तुमकां नीट एग्जाम दिवची पडटा तुमच्या भुरग्यांक. आमकां सुद्दां खबर नासली नीट म्हणजे कितें तें, पूण आयच्या भुरग्यांक नीट एग्जाम दिवची पडटा. आनी ही नीट जी एग्जाम आसता ही फक्त गोंया पुरती आसना, ही सबंद देशांतली एग्जाम आसता. आयज उदाहरण सांगता, हांव म्हजे चेडूं MBBS जाला म्हणून सांगता. MBBS जर एग्जाम दिवपाक वयशात जाल्यार उणी वर्साक 30 लाख भुरगे एडमिशनाक लागून दितात, एग्जाम दिता. जागे कितले आसता? 50,000 जागे आसता, 50 ते 60,000 अख्खे इंडियाभर. एडमिशन तुज्या मार्क्सा प्रमाणे तुका ज्या जाग्यार मेळटा पळय थंय तुवें वयचो पडटलो. तुका हांगाच एडमिशन जाय म्हणजे हेजो फायदो आमच्या लोकांक कांय ना, स्थानिकांक हेजो फायदो कांयच ना. सो हेका लागून खंय तरी लोकांनी विचार करचो पडटलो, आनी खास करून हे सरकारान विचार करपाक जाय. जे लोकांक नाका ते तुमी कित्याक आमच्या माथ्यार मारता? आमकां नाका हे. म्हाका दिसता प्रमोद सावंताचे कान भेरे जाल्ले आहा. मुख्यमंत्री गोंयचो तो, भिवपाची गरज ना लोकांक सांगता, पूण खरें म्हणचे जाल्यार आमकां भिवन राव म्हणटा तो. हेचे कान भेरे जाल्ले आहा. कित्याक इतलो तेंप थिवी पंचायतीन मिटींग जाली, ग्राम सभेक हांगासर जो विरोध जालो, गांवच्या लोकांनी ग्राम सभेक एकमुखी ठराव जाल्लो आहा की आमकां ही वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी हांगासर नाका. कारण आमचो सैम्य जो आहा, आमची जी नॅचरल ब्युटी आहा ही नश्ट जातली. फाल्यां ही युनिवर्सिटी येयल्या उपरांत हांगासर जे 10,000 भुरगे शिकतले, म्हाका दिसना हार्डली गोंयचे एक 100-200 आसूंक शकता. पूण 10,000 वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट्स आसतले, तितून जे शिक्षण जातले, ह्या शिक्षणाक लागून देशांतलेच न्हू तर आख्ख्या संवसारांतले लोक हांगासर येतले. कित्याक तुमकांय खबर आहा तुमची हांगासरली भुरगीं आहा ही विदेशान वयतात शिकपाक. आनी ज्या हांव देशाची नांवां घेवंक सोदिना, पूण आमकां खबर आहा जे हांगासर एज्युकेशनाच्या नांवान वेगळे वेगळे कंट्रींचे जे गोरे आसतले काळे आसतले, तुम्ही सोजमन घ्या, कित्याक नांव घेतल्या उपरांत एक खंय तरी अपमान जाता दुसऱ्या देशाचो. हे लोक जे आहा आनी हे ड्रग्स वेवसायान चडशे आसतात. शिक्षणाची विजा घेवन ते हांगासर येतात आनी ड्रग्साच्या हितून धंद्यान पडटा. फाल्यां आमच्या गांवांत हे सगळे लोक जाय काय कितें? आमी हो विचार करपाक जाय. आयज जे कोणूय गांवकार सुद्दां तांकां जो पाठिंबा दिता, हेंच्यांनी आपलो विचार न्हू, तुमी गांवचोय विचार करनाकात, पूण तुमी तुमच्या स्वताच्या भुरग्याचो विचार करात. तुमी आयज आसा फाल्यां ना, आमी आयज आसा फाल्यां ना, मरतले वयतले, रावपाक कोण येवंक ना. पूण आमी हे सगळें करता कित्याक लागून? आमच्या पुर्वजांनी हे आमकां दवरलेले ते आमी फुडले पिळगेक दिवपाक जाय. आमी ते सांबाळून दवरपाक जाय. फाल्यां जेन्ना उजो लागता किंवा कसले अदृश्ट येता तेन्ना एक लक्षांत धरात की अमक्याचेच म्हणून वचना, सगळ्यांचे व्हांवून वयता. उजो जर पेटलो रानांक जाल्यार सुक्या वांगडा वोलेंय जळोन वयता. म्हणजे तुमची भुरगीं सेफ उरतली काय कितें फाल्यां? आयज जे कमर्शियल जाल्ले आयज आमी कलंगूट पळयता आसतले, अंजुना पळयता आसतले, बाकीचे गांव जे बीच रिलेटेड ज्यो एरिया आहा
आयज थंयसरलो जो स्थानीक आहा तो फक्त मतां मारच्या पुरतीच आमकां दिसता की हे पंचायतीक अमको आहा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन अमके वोटर आहा, पूण प्रत्यक्षान तुमी जर फाल्यां कलंगूट वचून पळयले तुमकां लोकल दिसतात काय कितें थंय? लोकल दिसना. हे कित्याक लागून? हे सगळे कमर्शियल जाल्ले आहा. हे सगळे जो एरिया जो आहा ह्यो कमर्शियल जाल्ले आहा. आमकां आमची थिवी तशी कमर्शियल करपाची गरज ना. कारण हे केल्या उपरांत फाल्यां थंय युनिवर्सिटी जाली, 10,000 भुरगे शिकतले, 4,000 भुरग्यांचे हॉस्टेल तयार जातले, बिल्डिंग्यो तयार जातल्यो. तेंची जी शिवेज आसतली ही आयदर पिर्णा वयतली किंवा कांशान येतली. लोकांच्यो बांयो आसतलो, जो नेचर आहा आयज एका कॅनलाक लागून, WRDच्या एका कॅनलाक लागून आमचे लोक अस्नडच्या पोतान ते थिवी मेरेन कसले त्रास भोगता. वांयगण पिड्ड्यार जाले, लोकांच्यो बांयो पिड्ड्यार जाल्यो, लोकांची घरांनी उदीक येवपाक लागले. हे सगळ्यांक खबर आहा. फाल्यां ही युनिवर्सिटी येयली, 4,000 भुरगे थंय रावपाक लागले, 10,000 भुरगे थंय शिकपाक लागले जाल्यार सगळें कितें आहा हे सकयल गांवांत व्हांवून येतलें. तेज्याहून फुडें वचून सांगता हांव, रस्तो जो आहा खंयच्याय व्हडल्या प्रोजेक्टाक 15 मिटर रस्तो दाखोवपाचो आसता. तुमी रस्तो ते प्लॅनाचेर आहा तो म्हाका दाखोवनाकात, आमकां दाखोवनाका, आमकां पिशे करनाका. पयलो रस्तो करात, मागीर प्रोजेक्ट हाडात. फाल्यां रस्त्याक लागून जे हितून आमच्या कांशान 3-4 मिटर रस्तो आहा, खंय 3 मिटर आहा, खंय 4 मिटर आहा, वाटेक 2 ते 3 कॉपेलां आहा, लोकांची घरां आहा, ही मोडटल्यात काय कितें तुमी? हे एश्युरन्स दितात तुमी? कारण दिवंक शकना. खंयचोय जेन्ना कमर्शियल प्रोजेक्ट करता एका 15 मिटर रोड आसपाक जाय. खंय आहा रोड? पेपरार रोड दाखोवनाकात. पेपरार खूब कितें दाखयतात आमी. आदी आमकां भुरगेपणार बोटीन बसोंक मेळनासली, बोट चलोवंक मेळनासली, कागदाच्यो बोटी करून सोडटाले आमी. तसल्यो बोटी आमकां दाखोवनाका पेपरा वयल्यो. सो हेका लागून खंय तरी म्हाका दिसता ह्या सरकारान आमचो पाशयेस पिड्ड्यार करनाकात. आयज आमी हांगासर जमल्या, वगत पडलो जाल्यार प्रमोद सावंताच्या बंगल्याचेर धडक दिवपाची कॅपेसिटी आमी दवरता. खंयचेच परिस्थितीन ही युनिवर्सिटी येवंक फावना. आमचो शिक्षणाक विरोध ना. आमदार शिक्षण घालून बसला, कोण तरी हो विशय काडलो हांगासर. राजकारणी शिक्षणाच्या धंद्यान पडले म्हणून प्रायमरी स्कूल आमची पिड्ड्यार जाल्ली आहा. पॉलिटिशियन, हांव सगळे पॉलिटिशियनाक म्हणटा, जितले पॉलिटिशियन शिक्षणाच्या धंद्यान पडले, ते धंदो म्हणटा हांव तो, ह्या धंद्यान पडले म्हणून सगळे ज्यो मराठी केन्नाय म्हणटा मातृभाशा खंय, आमचे गोंयचें शिक्षण खंय काय म्हणटा, हे सगळे पिड्ड्यार जावपाक हे पॉलिटिशियन जबाबदार आहा. आनी हांगासर आयज ही वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी हाडून चिंतून गोंयकाराचो कसलोच फायदो ना, सांगलो तसो. ही हाडून आमचे सगळ्यांचे जे भवितव्य आहा, आमचो जो नेचर आहा हो नश्ट करपाचें ह्या सरकारान थरयल्लें आहा. म्हाका दिसता सरकारा बेगीन जागो जायात, कित्याक हो स्कॅमांचो सरकार. सद्या जॉब स्कॅम चल्लेलो आहा. जॉब स्कॅम चलता. कोण तरी पणजेसून एकलो फाटीं इलेक्शनाक आदल्या मुख्यमंत्र्याचो चेडो पणजेसून डायरेक्ट नांवां घेतली, गॉड फादर गॉड मदर. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, हांव घेयना, म्हाका घेवपाची गरज ना, कित्याक सगळ्यांक खबर आहा कोण गॉड मदर कोण गॉड फादर आसा काय ना, सगळ्यांक खबर आहा. पूण आदल्या मुख्यमंत्र्याच्या चेड्यान डायरेक्ट नांव घेतले, गॉड मदर गॉड फादर. आतां म्हाका सांग, होम डिपार्टमेंट कोण सांबाळटा? होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री सांबाळटा. आनी नांवां जेन्ना तुजी येता, स्वताची येता, तेन्ना खरें म्हणचें जाल्यार आदले राजकारणी जे आमचे आसले तेंचे जर कसलेच बारीक हितून नांव येयलें जाल्यार स्वता रिजायन जाताले. आदर्श आसलो आदल्या टायमार, पूण आयज आदर्श बिदर्श कांय उरलेलो ना. ही इन्क्वायरी जी आहा, सगळे जे एक्टिविस्ट आनी सगळे लोक गोंयचे मागता की हेंचे जॉब स्कॅम, कॅश फॉर जॉब हे चल्लेले आहा, हितून ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची ही म्हजीय मागणी आसा. ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची. तूं कित्याक भियेताय? तुज्या पुलिसांनी जर सारके केल्ली आहा कारवाई, तुज्या पुलिसांनी जर सारके केल्ले आहा जाल्यार तेच फाल्यां जुईजान एका इन्क्वायरी केलेले तेच आसतले न्हू. कित्याक भंय दिसपाक जाय तुका? तुवें लोकां फुड्यान वचपाक जाय, लोकांक सांगपाक जाय, म्हाका बोट दाखयलें, म्हज्या घरच्यांचेर बोट येयलें, गॉड मदर म्हटलें कोणी जाल्यार हय, हांवें कडल्यान ज्युडिशियल इन्क्वायरी केली, जुईजाच्या मार्फत इन्क्वायरी केली. निकाल तोच जातलो न्हू. तुज्या पुलिसांनी जर सारके केल्ले आहा जाल्यार तेच जातलें. हितून खंय तरी डावट येता, दिनाय म्हणजे डावट येता. सो हेका लागून म्हाका दिसता लोकांनी जागे जावपाची गरज आहा. लोक जागे जाल्ले आहा. हांवें सांगलें तशें ही युनिवर्सिटीचो जर हो धंदो तुमी बंद करिनात, हो सैम्य जो पिड्ड्यार करपाक जे उठलेले आहा, हे जर तुमी बंद करिनात जाल्यार फुडाराक आमी तुज्या घरा कडेन, तुज्या बंगल्याचेर तुका आमी वाटेन भोंवंक दिवचे ना पळय, वचत थंयसर आमी निदर्शनां करपाक येतले. तुज्या प्रत्येक प्रोग्रामाक आमी निदर्शनां करपाक येतले, काळे बावटे दाखयतले. इतलेच जाणा जा. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.
मॅडम लेट सरपंच स्पीक. सरपंच स्पीक. Thank you, sir. Greeting of people around here. The next speaker we have is Mr. Shankar Kole. फोन बंद जातलो मरे माझो. माझं नाव शंकर पोळजी आणि आम्ही आता गोंयांत सगळ्या कडेन आंदोलनां पळयत आहा. वयता थंयसर वयता त्या गांवांत आंदोलनां चालू आहा. सो काल म्हाका किरण सरान फोन केलो कितें सो जेन्युन मुद्दो आहा म्हणून आमी येयले. सो आयज काळाची गरज आसा सगळ्या गांवांतल्या लोकांनी एक जावन एकजुटीन ह्या असल्या गोश्टींचो निशेध करपाचो. कित्याक आयज प्रमोद सावंत जो आहा तो सारके गोंयचे घट्टाण आनी निसाणटाण करपाक उठलेलो आहा. एडमंट आहा सारको. तो कोणाचें आयकोंक सोदिना. तो सांकवाळकारांचें आयकोंक सोदिना, सावड्डेकारांचें आयकोंक सोदिना, सांगेकारांचें आयकोंक सोदिना, पेडणेकारांचें आयकोंक सोदिना, मोर्जेकारांचें आयकोंक सोदिना. वयता त्या गांवांत तांडव चालू आहा. वयता त्या गांवांत प्रोटेस्ट चालू आहा. सांकवाळे दोंगराचेर भुतानीचो प्रोजेक्ट येता म्हणून ते लोक थंयसर पयर उपोशणाक बसले तरी पूण ताका दया माया येना. तो इनॉग्रेशनाक मुरगांव येता आनी मुरगांवच्या मदीं सांकवाळ लागता पूण तो सांकवाळ त्या प्रोटेस्टाक बसलेले लोक आहा तांकां एड्रेस करपाक सोदिना. म्हटल्यार हो इतलो निर्दय कास्ताचो आमचो गोंयचो सीएम हेच्या वयलो आमी निर्दय कास्ताचो सीएम पळोवंक नासलेलो अशें म्हणचें पडलें. आयज जे हांगासर जे थिवीन जी आतां 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागा तो हडप करपाक सोदता न्हू हें तेणी आख्ख्या गोंयभर केलेलें आसा. ते वेलसांवचे डबल ट्रॅकिंगा खातीर लोक बोवाळ मारता. घरांसून तेंचे ट्रेन व्हरता तो. घरांसून तेंचे ट्रेन व्हरता. हेंकां ही उतरां दिवची कित्याक पडटा तर ह्याच लायकीचे सीएम म्हणपाच्या लायकीचे आनी उरोंक ना हे. कितें हेच्या पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंय चलयलें, मनोहर पर्रीकारान गोंय चलयलें, प्रताप सिंग राणेन गोंय चलयलें, खुबशे आमच्या सीएमांनी गोंय चलयलें पूण इतली निर्दयता कोणी दाखोवंक नासलेली जितलो हो आपल्या गोंयकारा बद्दल निर्दय जाल्लो आसा. मेल्ले मड्याचे लोणी खावपी लोक हे आयज भारतीय जनता पार्टीचे करपाक उठले न्हू की गोंयचे घट्टाण निसाणटाण हे आमचे न्हंय काबार करपाक उठले, शेतां काबार करपाक उठले, दोंगर काबार करपाक उठले, रानां काबार करपाक उठले, पोटां भराना मेल्यांची. आयज हेंच्यांनी मायनिंगाचे घट्टाण निसाणटाण करून कितलेशा लोकांच्या पोटाचेर पांय ठेवलो आनी आतां जमिनीचे हे दलाली करपाक लागले. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान हे जमिनी खातात. मोर्जे जमीन खाल्ली. कितें प्रोजेक्ट कसले तुमकां आनी आमकां खबर सुद्दां नासतले हे प्रोजेक्ट कसले ते. आमकां काडयेचो फायदो ना ह्या प्रोजेक्टांचो. आत्तां ते किरण बाबान सांगले की जे लोक येतले हांगा शिकपाक हे मायग्रंट लोक येतले, आपली वोट बँक क्रिएट करतले आनी आपलो हांगासरलो एमएलए क्रिएट करतले आनी मागीर गेले आमचे गोंयकारपण. कितें हे प्रमोद सावंताक पडोवन वचोंक ना. प्रमोद सावंताक एकूच पडला दिल्लीचे तेचे जे बॉस आहा जेंकां तो वचोन म्हयन्यान 3-4 फावटी मेळटा तेंकां कशें सॅटिस्फाय करपाचें. आयज प्रमोद सावंतान सांगपाचें त्याच्या सीएमाच्या लिडरशिपाच्या अंडर कितले प्रायव्हेट फॉरेस्ट कन्वर्ट जाले ते. प्रायव्हेट फॉरेस्ट कितले कन्वर्ट जाले ते सीएम प्रमोद सावंतान सांगपाचें. लँड कन्वर्जन जे मॅसिव्ह स्केलाचेर चालू आहा हे आयज प्रमोद सावंतान सांगपाची गरज आसा. कोणाच्या आशिर्वादान जाता ते. आनी प्रमोद सावंताक विचारलें तो म्हणटा भिवपाची गरज ना. म्हटल्यार हो लिटरली गोंयकारांची फकाणां करपाक उठला. आयज वयता तो गांव वयता तो मुरगांव म्हण नाका मागीर आमचे थिवी म्हण नाका सावड्डे सांगे फाटीं तो IITचो बोवाळ जालो. IITच्या बोवाळाकूय थंयसर तुमी लँडस्केप करूंक सोदतात. म्हटल्यार आयज प्रमोद सावंतान ठरयलां कितें. आयज प्रमोद सावंतान ठरयलां अमित शाह खुश करपाचो, नरेंद्र मोदीक खुश करपाचो, हे जागे काडून विकपाचे. वाघेरी हिल्स कोणी घेतला तो तेणी सांगपाचो आमकां आनी कोणी विकला तोय सांगपाचो. जर ह्या दोंगरांनी जे वन्यजीव आयज टायगर रिझर्व कर म्हणून कोर्टान ऑर्डर दिलेली आहा टायगर रिझर्व जायना. कितें जंगलातली जनवरां ती रस्त्यार येता आनी आयज वो 21 विलेजी काडून इको सेन्सिटीव झोनांतले काडून भायर काडून कितें हेंकां दिवपाक सोदता इको टुरिजम आनी हे सगळी नाटकां करपाक आनी हे बिल्डर लॉबी. आयज लिटरली हे मायग्रंट बिल्डर लॉबीन आमचे गोंय काबार केलेले आहा आनी आयज जर हेंकां साथ दिता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी आयज प्रमोद सावंत हेंकां साथ दिता. गोंयकारांचे कोणाचेच आयकोंक सोदिना. अरे गोंयकार रस्त्यार कित्याक देंवले, ही पाळी कित्याक येयली तर तूं चुकीचो आहा म्हणून न्हू. कितें वयता थंय आयज इच एंड एवरी डे स्कॅम 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 तरी म्हणटा तो खंयच्या राजकारणाचो हात ना म्हणून भितून. म्हटल्यार आयज हे जे सरकार जे चल्लां न्हू हे गोंयकारां खातीर न्हू. हे आयज सरकार दलालीचे सरकार बिल्डर लॉबी खातीर, कसिनो लॉबी खातीर, कोल लॉबी खातीर, मायग्रंट बिल्डर लॉबी खातीर हे सरकार चल्लेले आहा जे आयज 2000, 5000, 6000 फ्लॅट्स हाडटले कितें आनी आमच्या दोंगरांचेर आमच्या शेतांनी कन्वर्ट करून हे फ्लॅट्स हाडटले आनी आमचे गोंय काबार करतले. आमकां कित्याक जाय रे. आयज जितले जे कन्स्ट्रक्शन येयलां न्हू तेतून प्रमोद सावंताच्या सरकारान सांगपाचें आमच्या गोंयकारांनी 1 कोटीचे, 2 कोटीचे, 3 कोटीचे कितले फ्लॅट घेतला ते सांगपाचें प्रमोद सावंतान.
तूं आयज जो उठ सूट जी बरी बरी भाशणां दिता सूट घालता आनी गोड गोड भाशणां दिता आनी भिवपाची गरज ना म्हणटा न्हू तूं भितूंतल्या भितर हांसता कित्याक हांसता तुका खबर आहा की आपूण गोंयकारांक फटींग उलोवन तांकां पिश्यान काडलें म्हणून कित्याक आनी आयज तुका कोण काडूंक कित्याक शकना खबर आहा मरे तुजेर मरे आयज वयल्या बॉसांचो हात आहा कित्याक सांग म्हयन्याच्या म्हयने तांकां कितें दिवंक जाय न्हू टायमार दिता तूं सारकें तांकां म्हणून तुका ते आयज काडिनात तांकां टायमार पावता म्हणून तुका काडिनात ते आयज सो आयज म्हाज्या हिसपान जालें आयज नेतृत्व बदल घडोवपाची गरज आसा चीफ मिनिस्टर बदल करपाची गरज आसा कित्याक असलो चीफ मिनिस्टर आमकां नाका जो गोंय काबार करूं म्हटला देव बरें करूं आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका सोडचे ना रे सोडचे ना सोडचे ना सरपंचाची बाहेर जाऊ मागीर विचारते Thank you, sir, for saying few words. Now I request Mrs. Geeta Shetke to propose the vote of thanks. सरपंच म्हजें नांव गीता शेळके पंच मेंबर म्हाजें घर थंय आसा युनिवर्सिटी येता थंय हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता मिडिया आमची पुलीस सरपंच बाई किरणबाई सगळी आनी म्हाका खूब बरें दिसलें बाई आमचो पयले पासून आमच्या फाटल्यानूच आसा म्हाजी पंचायतूय आसा सरपंच आसा मेंबरूय आसा सगळे आनी म्हाजो सगळो लोक आसा गांवचो लोकूय आसा आनी म्हाजेंय घर थंयच आसा मेन युनिवर्सिटी येता थंय आनी आमचो जे MLA आहा न्हू तो आमकां आतां एक लेटर करता म्हणजे एक उलयतात लेटर करता की आमचे स्वता खातीर आमी उलोवंक शकना आमचे स्वता खातीर म्हणजे आमची जी घरां वयता जाल्यारूय आमी ओगी रावपाचें आमी MLAक सपोर्ट करपाचो की आमची वचो न्ही म्हणून घरा आमची लेटरां केल्यार आमी भियाना आमकां लेटरां कितली येवं आमी कांयच भियाना आमकां व्हरून पुलीस स्टेशनार सुद्दां घातल्यार आमी भिवपाक गरज ना कित्याक आमच्या वांगडा खूब लोक आसा आमची सगळी थिवे आसा आमचो जायतो लोक आसा आमकां तेच्या कारणान हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता देव बरें किरण सर जशें तुमी म्हटलें आतां स्कॅमाचो विशय आमी पळयलो की जागो जमीन दोंगर राखपा खातीर तुमी सगळो गांवचो लोक हांगासर जमले तुमी एक्स आमदारूय हांगासर जमलेले आसा हालींच कांय दिसा पयलीं गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलें की जॉब स्कॅम असो लँड स्कॅम असो हेचेर आपूण रितसर कारवाय करतलो कोणाकूच हेतून आपूण सोडचो ना म्हटलेले हेचेर आतां कितें एक जाणट्यांची म्हण आहा आमच्या जाणट्यांनी एक आमकां म्हण शिकयल्ली आहा हतयाचे दांत खावपाचे वेगळे आसता आनी दाखोवपाचे वेगळे आसता हेचेर तुमी सजमलो मरे सगळ्यांक सजमले तो जे कितें उलयता न्हू तें करिना तो जे कितें सांगिना पळय तें सगळें करून काडटा असं व्हडलें लोकांनी इन्फॉर्म केलो असो हांव हांगा आसतलो आनी म्हाजें एक वय आसतलें की म्हाजें काम निर्णय आसतलो हांव जनते बरोबर घडशी साहेब मातसो राव